नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। नावशी मरीना नाकाच हाडपाक दिवचे ना नुस्तेमार आमदारांचे शिष्टमंडळान मुख्यमंत्र्याक केले स्पष्ट। अलिना म्हणटा सीझेडएमपी प्लान केल्या शिवाय जनसुनावणी जावंक शकना। सोनसड्यार दोन कडेन 500 स्क्वेअर मीटर सुवातेर गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट घालतले। मुख्यमंत्री म्हणटा मडगांव पालिकेचो कोयराचो इशू 2 म्हयन्यां भितर सुट्टलो। प्रायव्हेट शेकवाल्यांक हायकोर्टांतल्यान मोठी थाकाय। जीसीझेडएमए आतां शेकांचे अर्ज घेवंक करतली सुरू। सरकाराचे हायकोर्टाक उतर। एनजीटीची शेक पॉलिसी स्टे हायकोर्टान आदींच केल्या रद्द। सोशल मीडियाचे नियमना विशीं हायकोर्टाच्यो याचिका सुप्रीम कोर्टात। आधार डाटा लिंकाचो इशू। सरकार म्हणटा मार्गदर्शक तत्वां जायच, खासगीत्वाक बादना। सरकार रीण काडटा बजेटाचे फक्त 12% कामां करूंक रीण जाय। आतां मेरेन काडले 1000 कोटी। 2600 कोटी मेरेन रिणाची मेकळीक। वीज मंत्र्याची अर्थ सचिवाक घेवन काँग्रेसीक जाप। बँकांच्या विलिनीकरणा आड देशभर संप। 2 संघटनांनी जाहीर केला संप। दिवाळीचे खरेदीचेर परिणाम। 5 भौशीक बँकांचे वेव्हार। एटीएमां बंद। एसबीआय नित्या भशेन चालू। बोरये पूल व्हायब्रेटिंग परत दुरुस्ती। 10 दीस वन वे ट्रॅफिक। 2 वर्सां फाटींच जाल्ली दुरुस्ती। बोरेकार म्हणटात दकचपाटे नाका। नवो बांदात। लोटले हायवे कनेक्टिंग पुलाचो प्रस्ताव हुमकळ्ळो। आनी आयएसएलांत टेबल टॉप करपाचे मेन टार्गेट म्हणटा एफसी गोवा कोच सर्जिओ लोबेरा। पयलीच मॅच गोंयांत खेळप कठीण आव्हान म्हणटा चेन्नईन कोच जॉन ग्रेगरी। नावशी मरीना नाकाच। थंयचे नुस्तेमार आनी आमदारांचे शिष्टमंडळान मुख्यमंत्र्याक स्पश्ट सांगला, मरीना प्रकल्प आयलो जाल्यार पर्यावरण काबार जातले आनी फकत नावशीच न्ही हेर गांवांकूय तो बादतलो म्हूण नुस्तेमार सांगतात। अलिना म्हणटा सरकार सीझेडएमपी प्लान जाग्यार घाले शिवाय मरीनाचेर जनसुनावणी घेवंक शकना। मरीना प्रोजेक्ट म्हणटा तो नाका तेन्ना आतां सीएमा कडेन डिस्कशन जाल्या उपरांत सेकंडार हियरींग दवरलेलें। तेन्ना ते हियरींग फुडें व्हरपाक लोकांचो प्रयत्न केलो। मॅडम अलिनानूय सांगलें आमी सीझेडएमपी प्लॅन जाल्या नंतर हें करी जाल्यार बरें जातलें म्हणून। तेन्ना सीएमान म्हटलां की आपूण कलेक्टरा कडेन उलयता, कलेक्टर डिसिजन घेता आनी आमकां फाल्यां परत उलयता। They were first saying that we cannot postpone the public hearing based on some technical grounds since it has been called off by Environment Minister and all. But we have insisted and we have requested that the public hearing has to be cancelled because we don't want public hearing as well as the project in the state because of the environmental destruction and violation of all the rules. There were a lot of illegalities which we have pointed out, including not having the CZMP plan in place first and then having this particular type of say public hearing. The state government nor any other authority can violate the CZMP because CZMP will be, it's a document, okay? It's a document of law which tells us which areas are to be protected, on which areas you can do certain things, which areas allow, which areas don't allow. So once that is completed by the state, then maybe we can discuss about projects. And the Honorable Chief Minister has agreed. He has said that he's going to discuss this request from the people with the Pollution Control Board and the collector, and then he'll come back to us. The whole panchayats, everybody is against it. A lot of people are against it. So I feel he should take a decision, and I'm expecting a good decision from him as far as the EIA is concerned. Now everybody is opposed to it. There is no question. People will oppose it tooth and nail. अगर सपोज ऐकना जाल्यार कोणाक लोकांक ऐकना आनी डिसिजन घेतले मरीना जावपा जाय म्हणून जाल्यार वत एक्सपोज जायत डिसिजन जालो आहा आनी ती कोण डिसिजन गेलो आनी ती मारूंक पडल्या म्हाका दिसना तो घेता फातर बेकार आनी आमी आतांच आमच्या एमएलएक सांताक्रुजच्या आमचे एसोसिएशना थ्रू ताका मेमोरंडम दिला कितें आमकां नावशें मरीना नाका कित्याक हें नावशेंच न्हू
अख्ख्या गोंयाकूच तेजो इफेक्ट जाता. ताका लागून आमी आयज आमच्या एम एल एन सांगलें आमकां फिशरमॅनाक आमच्या घेवन या तेन्ना आमी येयले आनी म्हाका दिसता आमचे एम एल ए CMाक मेळून हेजेर सोल्युशन घेवन हे बंद करपाक आमकां फूल सपोर्ट करतलो. सोनसोड्यार दोन कडेन 500 स्क्वेअर मेत्र सुवातेर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घालतले. थंय वोलो कोयर क्लियर करतले. IDC कडेनूय जागो मागला थंय सुक्या कोयराचो विलो लायतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. पालिकेच्या कोयराचो इशू खंय सरकार 2 म्हयन्यां भितर सोडयतलो. सोनसोड्याचेर फोमेंतो कडेन 5 ते 6 कोटी भितर सेटलमेंट करपाची सरकाराची तयारी. ते 2 बायोमिथिशनचे प्लांट जे आसा ते नवीन घेवपाचे ठरल्या. ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी आनी तेच्या अंडर टीम आमची सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनचो DMA डायरेक्टर हे वचून दिल्ली किंवा खंयसर बायोमिथिशन प्लांट आहा ते पळोवन येतले. ते 2 प्लांट हे धाकट्या जागेन 500 स्क्वेअर मिटर जागेन घालपाक परवडटा ते पळोवन येयल्या उपरांत 2 प्लांट 2 कडेन वेगवेगळे कडेन म्युनिसिपल एरियान आमी 2 कडेन बसयतले. डे टू डे वेस्ट जी आसा ती तितूंतल्यान ट्रीट जाली वयतली. वेट वेस्ट ट्रीट केली वयतली. ड्राय वेस्ट जितकी आसा तितकी बेलिंग केली वयतली. इवन तो IDC कडेन आमी सेपरेट जागो मागला. IDC कडेन व्हरून सगळी ड्राय वेस्ट आमी बेलिंग करतले. आनी जे म्युनिसिपालिटीचो जो वेस्ट आसा पळय न्ही तो विदीन म्हणजे 2 म्हयन्या भितर इश्यू जो आसा तो रिजॉल्व करपाक लायला. जाल्यार आमी टेंडर प्रोसेस जो आहा तो फुडल्या विकांतल्यान सुरू करतले बायोमिथिशन प्लांट घेवपा खातीर. कितें वॉटेवर तो एमावंट कोट करता कितें तरी आपल्याक 12 कोटी दिवपाचे ताच्या उपरांत एक्चुअल ताका कितें जे पयशे येवपाचे ते सरकाराचे एक्चुअल येवपाचे ते आमी सरकारची तेजी दिवपाची तयारी आहा ते दिता आमी. एक्चुअल आमी कॉस्ट काडीत जाल्यार तो कितें तरी 5-6 कोटीचेर बीन कितें जावंक शकतलो. तितके पयशे सरकारची दिवपाची तयारी आसा. हांवूय पर्सनली तांच्या फोमेंतो ग्रुपच्या चेअरमॅना कडेन उलयता. बायो मॅथिनेशन प्रोसेस जो ते मागता कंटेनरांनी आमकां धाकटे प्लांट घालून दी टील वी कंप्लीट द बीग प्लांट एट सोनसोडो. हे आमी 3 प्लांट आयज घालपाचे डिसिजन केल्ल्या. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एग्रीड फॉर 3 प्लांट्स. 2 प्लांट मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आपले पयशांचे घालतलो. एक गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन वील गीव फंडींग टू मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल अँड see that these 3 plants come in within 1.5 month time. So we will rope in the contractor whoever is fitting this plant, the technology आयज उलयल्ले आहा आमी. आनी म्हाका दिसता हितून मारगांव फातोर्डा एंड सरावंडींग विलेज थिंगासोर जे आहा तेजे हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. डार्क स्पॉट्स जे आहा जे लोक हाडून उडयता गार्बेज तांकां फायन मारपाचे म्हाका दिसता चालू करपाची गरज आहा. साळगांव आणि पणजे महापालिकेचो गार्बेजीचो इश्यू खंय 10 दिसां भितर तडीक. CCP आणि साळगांव प्लांटाचे चल्ला तो विशय सुट्टलो. ऑलरेडी आमी 10 दीस घेतला तितून तो विशय सुटयता. हांव बाबुशा कडेन उलयला मडकेकारा कडेन उलयला तांच्यांनी तो विशय 10 दिसां भितर आमी सोडयता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. GCZMAच्या बावट्याक राविल्ल्या प्रायव्हेट शेकवाल्यांक हायकोर्टात मातशी थाकाय. GCZMA तांचे अर्ज घेवन कितें ते थारायतली म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगला. प्रायव्हेट प्रॉपर्टी शेक आनी हटवाल्यांची संघटना शेकांचे अर्ज बेगीन क्लियर करचे म्हूण कोर्टात गेल्यात. कोर्टान NGTचो स्थगिती आदेश आदींच रद्द केला. CZMP फायनल केल्लो ना म्हूण NGTन सरकाराच्या 2019 ते 22 शेक धोरणाक स्थगिती दिल्ली. गोयची CZMP फायनल नासतना शेकांक परवानग्यो कश्यो दितात काय म्हूण प्रश्न उपस्थित करून NGTन सरकाराचे 2019-22 धोरणूच स्टे केल्ले. त्या उपरांत सरकारी सुवाती वेल्या शेकवाल्यां बरोबर प्रायव्हेट शेकवाल्यांचे हुमकळिल्ले. टुरिजमाच्या सुवाती वेले शेकवाले हायकोर्टात गेल्या उपरांत प्रायव्हेट शेक आनी हट ओनर्सवाल्यांची संघटना हायकोर्टात गेली. GCZMA खासगी सुवातींनी शेकांचे अर्ज घेवंक तयार ना म्हूण तांणी हायकोर्टात सांगले. GCZMAचे हाऊस एक्सपर्ट कमिटीन खंय सायट इन्स्पेक्शन आदींच केल्ले. कमिटीन अजून आपलो रिपोर्ट GCZMAक दिवंक ना. पर्यटन सीझन सुरू जाल्ल्यान कळाव करिनासतना शेक क्लियर करचे म्हूण तांची मागणी. बीच शेक पॉलिसी 2019-22 स्टे करपाचो NGTचो आदेश हायकोर्टान आदींच रद्द केला. हाचेर जाप दितना ॲडव्होकेट जनरलान सांगले ते अशें. GCZMA कमिटीचो कार्यकाळ ऑक्टोबरात सोंपता. ताका लागून फिक्स तारीख दिवंक शकना. GCZMAच्या हाऊस एक्सपर्ट कमिटीचो रिपोर्ट नव्या कमिटी मुखार दवरतले. GCZMA प्रायव्हेट शेकवाल्यांचे अर्ज घेवंक सुरू करतली. नेम आनी कायद्यांक धरून तांच्या अर्जांचेर निर्णय जातलो. हायकोर्टान केस नोव्हेंबराच्या 2ऱ्या सप्तकात दवरल्या.
परिस्थिती पळयल्यार नवी GCZMA अर्ज हाताळी मेरेन प्रायव्हेट शेकवाले हुमकळ्ळे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि तुकाराम मराठे. सोशल मिडियाचे नियमनाक मार्गदर्शक तत्वां करपा विशीं हायकोर्टांतल्यो सगळ्यो याचिका सुप्रीम कोर्टान आपले कडेन घेतल्यो. सोशल मिडियाचे नियमनाक आधार डाटा लिंक करपा विशीं मुद्दय कोर्टा मुखार आसा. सरकार म्हणटा व्यक्तीच्या खाजगीत्व हक्काक बातपाची ही गजाल न्ही. देशाचें हित आनी सार्वभौमत्वाचे नजरेन खंय सोशल मिडियाचें नियमन जाय. सुप्रीम कोर्ट येता त्या जानेरा सावन सुनावणी सुरू करतलो. ह्या सरकारान आदले 2000 कोटींचे रीण भरला. 15 वर्सां फाटीं काँग्रेसीन खंय बजेटाचें 18% रीण काडिल्लें. हो सरकार 12% काडटा. कामां करूंक रीण जाय. आतां मेरेन 1000 कोटी काडला. 2600 कोटी मेरेन काडपाची मेकळीक. रीण भरपाची ताक आसल्या शिवाय RBI रीण काडूंक दिता काय म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट. काँग्रेसीच्या आरोपांक जाप दिवंक वीज मंत्री काब्राल अर्थ सचिवाक घेवन मिडिया मुखार बसलो. आज पोलीस वतीर he has made allegation of 20,000 crores. The debt was of today is 15,832 crores. 2004-5 आमचो गोंयचो बजेट आशिल्लो 3,685.92 crores. 2019-20 बजेट आमचो 19,548.69 crores. व्हॅल्यू पयशाचो वाडलो आनी जेन्ना 2004 आनी 5 जाल्यार इन 2004 and 5 लोन आनी बजेट जर कंपेर केले 18.5% of the budget loan घेतलेलो 18.5%. Same way in 2004 and 5 18.7%. 2006 and 7 15.3%. हे जर तूं पळयलें जाल्यार लोन जर घेतला आतां जो 19 and 22 बजेट जर कंपेर केलो इट इज 12.9%. So it is not that no government has been taken. Every government has been taking loans and every government is paying. 75 to 80% of the loans आमी जे गोंया घेता it is from the bonds sanctioned by the RBI. जाल्यार RBI has a certain guidelines to give bonds. ते जाय तशें आमी मागले म्हणून RBI guidelines दिना. Because we are paying well and it is within our limits, that's why loans are given. He is being taken only for capital expenditure. In the year 2005 and 6 of the total loans taken, as I told you, in 698 crores, the capital expenditure in that year was 580 crores. In 2006 and 7, the total loans taken, the capital expenditure was 600 crores. And whatever we have taken loans, it is almost proportional. See, आणि जेन्ना मायनिंग चालू असताना भरमसाट गव्हर्मेंटाक जेन्ना पयशे येतालो तेन्नाय लोन घातलो आनी गव्हर्मेंटांनी त्या गव्हर्मेंट कोणा आशिल्लें हांव कोणाक नांव घेना. टुडे इवन दो द स्टेट डज नॉट हॅव मायनिंग रेवेन्यू विच इज अ मेजर रेवेन्यू टू द स्टेट इज पेईंग बॅक the loans which have been taken, where as of today we have paid 2,088 crores of the previous loans. As of today, this financial year, we have paid 2,088 crores, and our projected paying in 2022 is only 1,992 crores. Mining band jale, he removed so many social schemes. It is not capital expenditure, it was social security. Because of those schemes, we did not have problems in the mining sector of suicides. That even social security schemes can be called as social capital. And there is a new definition of it. Khaitari leakages of revenues are there in very different fields. We are in a process of tightening all the leakages. या फायनान्शियल इयराक कितले लिमिट घालून दिला लोनाचे? 2,600. 2,600 crores. किती घेतला आतापर्यंत? आतापर्यंत about 1,000 crores. पाच भौशीक बँकांच्या कर्मचाऱ्यांचो देशव्यापी संप. गोंयांतूय ह्यो बँको तांचे ATM बंद. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉई युनियन आनी बँक एम्प्लॉई फेडरेशन ऑफ इंडिया ह्या संघटनांनी बँकांच्या विलिनीकरणा आड संप जाहीर केला. संप ATM आनी चॅक क्लियरन्साक मातसो बादलो. SBI वाले मात ह्या संपात ना. SBI नित्या भशेन चालू आशिल्ली. Bank employees unity. Zindabad, Zindabad. Bank employees unity. Zindabad, Zindabad. Merger of banks. We oppose, we oppose. Merger of banks. We oppose, we oppose. Adequate recruitment in the bank. We demand, we demand. Merger of banks. We oppose, we oppose. Merger of banks. We oppose, we oppose. Today all the bank employees are on one-day strike to oppose the merger of banks. The recent decision Government of India has taken to close down 6 banks and merge them into remaining 4 banks we are opposed to.
All India Bank Employees Association is opposed to the merger. We say merger is not in the interest of the people, and that the merger should not take place. We feel that the nationalization banks, number of nationalized banks should increase in the country, because nationalized banks are good for the people of the country. Nationalized banks are safe and secure for the people. Private banks are not safe and secure for the people. This merger are nothing but to divert the people's attention from the main issues which is affecting the economy of the country. The government has been time and again diverting and not giving the proper solution. The more the merger that has taken place, the charges have gone up. It has not been in the benefit of the common people. It only helped the corporates to loot the country, to loot the public sector bank and run away. That is why we in the bank employees are opposing the merger, because history time and again has said these mergers are not in the interest of the nation, neither interest of the employees, neither interest of the common people of the country. This one-day strike given by All India Bank Employees Association, it has been also given by Bank Employees Federation and supported by all the central trade union. सिगारोडो पुराय बंद जाले जाल्यार ताचो फायदो गोयचे अर्थवेवस्थेक जातलो. GDP 3 ते 4% वाडटली म्हणून आरोग्य सचिव नीला मोहनन उलयल्या. गोयचे भलायकी खाते आनी सिप्ला हेल्थ कंपनीन मेळून मिशन तंबाखू मुक्त गोंय लॉन्च केलें. कार्यावळीक आरोग्य संचालक, तंबाखू निर्मुलना खातीर वावुरपी दोतोर आनी सिप्लाचे अधिकारी आशिल्ले. So this is very, very important. I have a few things that I have to say here. That tobacco is the single most great issue where deaths are caused. I'm very thankful to Cipla again for joining with the government of Goa for tobacco-free Goa. Tobacco-free Goa. If you look at how much of damage it is doing in gross terms to our economy, it's shocking. For instance, if I were to tell you that if we completely manage to eradicate smoking from Goa, it would have an impact of 3 to 5% increase in our GDP, our state's GDP. From that, you can gauge how much of an impact it would make nationally. And we try to enforce the regulatory measures to control tobacco consumption. But if you want to bring a change, it's the educational approach that matters a lot. And that's the reason we tied up with Cipla company, Cipla Health India, to bring a change in this behavior by educating and training different categories of people. So we signed the MOU 1 year back, and we had a series of activities, and today we are launching on the second phase of it. The biggest initiatives that we are driving as Cipla, I was like, overwhelmed. And the reason is that it's not easy for a smoker to give up tobacco. It takes a lot of effort. It takes a lot of convincing, and it actually requires a complete scientific approach to making it happen. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. बोरये पूल व्हायब्रेटिंग, पुलाचें व्हायब्रेशन वाडलां, परत रिपेर. 10 दीस वन वे ट्रॅफिक. 33 वर्सांचो पोन्नो पूल परत रिपेराक यो वच करतल्यांनी 10 दीस पाशेंच काडचें म्हूण PWDची विनवणी. लोक म्हणटा पोन्न्या पुलाचें धकचपाटें काडचे परस समांतर नवो पूल बांदात. 2 वर्सां फाटीं रिपेराचे 11 कोटी मोडिल्ले. आतां परत हायवे मंत्रालयाचो लोटले हायवे कनेक्टिंग पुलाचो प्रस्ताव हुमकळ्ळा. बोरी पुलाचे रिपेर मेंटेनन्स PWDन सुरू केला. 10 दीस वन वे येरादारीची व्यवस्था केल्या. ट्राफिक कंजेशन जावपाक जायना म्हणून मॅक्झिमम स्टाफ घातलेलो आहा. आमी PWDकूय बरयल्लें की रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटाकूय बरयात म्हणून की मॅक्झिमम नंबर ऑफ फेरीज घालची दुर्भाट, आडपय आनी शिरोडा. सो लोकांक 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलरांक जर समज जर मॅक्झिमम ट्राफीक जर ब्लॉक जाता जाल्यार तेवढेंतल्यान डायवर्ट करूंक मेळटलें म्हणून स्टार्ट जाला. सो 30 तारीख पर्यंत तेंच्यांनी आमकां बरोवन सांगलेलें आहा की 30 तारीख पर्यंत काम चलतलें म्हणून.
एक सायडीचं काम जाल्या उपरांत मागीर ते दुसऱ्या सायडीच्या लेनीन ते काम करतले. पोन्न्या पुलाचेर इतलो पयसो मोडून पसून गॅरंटी ना. नवो पूल जायच, गरज पडल्यार रस्त्यार देंवपाची बोरयेकारांची तयारी. तो पूल जवळ 10 कोटी रुपये खर्च करून दुरुस्त केला आसा आणि आता परत जर त्या पुलाची परिस्थिती पळयली की ताजे स्पॅन जे आसा ते कंप्लीट गेल्ले आसा. तो आता परत ते दुरुस्त करतात आणि असिस्टंट इंजिनियर आसा, जेई आसा, तांकां हांवें विचारलें हे पुलाचे तुम्ही कितली गॅरंटी दिवं शकता. तर ते म्हणटा आमी दुरुस्ती करता पूण आमी ताची गॅरंटी दिवंक शकना. पंचायत मंडळ आणि लोकांनी येवन रास्ता रोको करचो, ती परिस्थिती सरकारान आमचेर हाडची न्ही. जाता तितलो बेगीन जो नवो पूल कितें करपाचो आसा तो नवो पूलय जावचो आणि हो पूल म्हणजे हेवी ट्रॅफिक नासतना ताका चालू दवरचो. PWDची जाल्यार घुसमट. लोटले हायवेक कनेक्ट करपी नव्या पुलाचो प्रस्ताव हुमकळ्ळा. पोन्न्या बोरये पुलाचेर दीस धुकलपाचे. पूल वायब्रेट जाता खरो, मात भिवपाची खंय गरज ना. PWD सांगता त्या प्रमाण बोरी पुलाचे वायब्रेशन फिंगर टायप एक्सपान्शन जॉयंटाक लागून. त्या खातीर 10 दीस काम करून PWD तात्पुरती दुरुस्ती करता. 15 एप्रिल 2018 मुंबयचे एके कंपनीन ह्या पुलाची दुरुस्ती केल्ली. हो पूल 33 वर्सां पोन्नो. नव्या पुलाचे काम फुडें जावं येता. NH-17B चेर खंय नव्या पुलाचो हायवे मंत्रालयाचो प्लान आसा. सरकाराक खंय पुलाचो हुस्को म्हूण PWD सांगता. ते दुरुस्ती आनी येरादारीची वेवस्था करतात. प्रुडंटा खातीर बोरयेच्यान विवेक प्रभू. सांग्यार मतदारसंघात स्ट्रीट लायटी सारक्यो पेटना. लायटीच्या खात्यांत फोन केल्यार थंय गेल्यार पसून जेई सारके काना मनार घेना. ताका ट्रान्सफर मारचो म्हूण लोकांनी सांग्यार 20 खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. सांगेकाराक तो जेई नाका जाल्यार बदलता. सप्तकात 2 फावट लोकांची गाराणी आयकूंक बसता म्हूण सांगून येवन मोर्चा घेवन गेल्ल्यांक तात्पुरते थंड केले. सोद लायट पेटना आनी भुरग्यांक ट्युशनाक येवपाक त्रास जाताय आनी स्ट्रीट लायटी पेटना. 29 सावन सायबीण बाय सोदतली. आतां आमी ते सरा सांगिल्लें आनी 29 तेणें कोण दित म्हणलें आमकां. कितले तेंप जालो? आतां जालें म्हणजे 1 म्हयनो जालो सर. आनी जेन्ना जेन्ना आमी ऑफिस हांकां हांगा विचारतात तेन्ना ते नाका ते रिजन दितात. तांकां काम करपाचें ना. आतां चवथी कडल्यान आमी सांगतात स्ट्रीट लायट आसा पळय सगळी ब्लॅकआवट. वाटी पंचायती वचत थंय लायट ना, स्ट्रीट लायट ना. आनी ह्या दिसा भुरग्यांची एग्जामी आसात जाल्यार म्हयनोभर जाल्यार लायट ना, रातच्योच लायट वयता. ह्या खातीर सामके सगळे फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसात. डिपार्टमेंटात ह्या खातीर आमी हे सगळे मोर्चे हाडलो कारण की कितें तरी एक्शन जातली. एश्युरन्स तांणी इन सांगलां आपल्या एक 15 दीस दी आपूण 15 स्टेप बाय स्टेप आपूण डिसिजन घेता आनी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. आनी आमी डिमांड केल्लो लोकांनी की जाता तितले बेगीन ताका ट्रान्सफर करचो म्हणून. असिस्टंट इंजिनियरान जेईची ट्रान्सफर मारता म्हूण लोकांक उतर दिला. सप्तकात 2 फावट खंय तो लोकांच्यो गाराणी आनी कागाळी आयकूंक बसपाचो आसा. ते सांगपाक लागले रिगार्डींग अतूल खूब एग्रेसिव्ह आसा. पब्लीक कडेन उलोवपाक कळना, समजना आनी नेगेटिव्ह आन्सर जेई नेगेटिव्ह आन्सर दिता. सगळ्यांक मारपा येता, एब्यूज वर्ड उलयता म्हणून तेमी कंप्लेंट दिले. काल कितें जालें, काल डेप्युटी कलेक्टर असो इज इन्फॉर्म मी बाय टेलिफोन मोबायलाचेर इन्फॉर्म केलें तेणी रिगार्डींग अतूल हेजी एग्जाम हांव पयला हायर ऑफिसर उलोवन एक्शन घेता म्हणून सांगलें. सो सेम डे मोर्चात सगळे पब्लिकान बोवाळ केले की अतूल तो नाका, हांगा नाका, हे सब डिविजन नाका, तो सारको काम करना आनी एग्रेसिव्ह आसा, उत्तर सारको दिना, कामच करना म्हणून आन्सर दिले. सो आख्खे सांगलें तेमकां तशें तुमी पब्लिकान नाका जालो तेका खंयच्यान ट्रान्सफर करता. तेका लागून हांव पब्लिकाची डिमांड केला आतां. सो हेजे बद्दल हायर ऑफिसरान एक्शन घेता आनी एखाद्या दुसरे प्लेसी घालता बाय द टायम. आनी तुमचे जायते प्रॉब्लेम सांगले म्हाका तेमी सांगेर जायते प्रॉब्लेम स्टाफ सारके ना ते भरपूर सांगल्या. तेका हांव कितें सांगलें आतां विकली 2दा हांव होवन घेता तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व हाफ डे हांव रावता सो दॅट वी कॅन सेटल स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लेम सॉल्व करया म्हणून. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. 6व्या आयएसएलांत बुधवारा FC गोवाची पयली मॅच चेन्नईन FC आड फातोड्ड्या स्टेडियमार जाता. अंदू कांय नेम बदलिल्ल्यान रेग्युलर लीग टॉप करपी टीमीक आशियाई सर्तीत पात्रताय मेळटली म्हूण FC गोवान टेबल टॉप करपाचें टार्गेट दवरला. टायटल जिखपाचें दुसरें टार्गेट म्हूण कोच लोबेरा प्री मॅच मिडिया कॉन्फरन्साक उलयलो. चेन्नईन FCचो कोच म्हणटा पयलीच मॅच खडेघाट FC गोवाच्या होम ग्राउंडार खेळप हें कठीण आव्हान. This year is different rules and it's very important finish top of the table. If we win, play in ASEAN and change some things. The last 2 seasons only is necessary, not only, but it's necessary to play the playoffs. You can
the mistakes because it's possible in the fourth position play the playoffs and to win the title. But this year it's necessary two objectives. Two objectives is the first one is to win the regular league because these options is to play in Asia in the future, and the second option is to play the playoffs and to win the trophy. It's necessary knows this situation because in the first season everybody very happy, but in the last season finished in the same position points with Bengaluru, and I think in this season the first objective is to play the four teams to play the playoffs. But it's important we know the option to play Asia is the first position on the table. We almost have a brand new team with our players. In fact, Edwin obviously is one of our new players. We had 7 foreigners last season, of which we've changed 6 of them. We hope that they're going to have the same kind of influence on the team that we had in season 4, when we also changed many of the foreigners in season 4 and managed to have a good season. So it's a tough game for us. Our players need to adapt to the ISL very quickly. Certainly our foreign players, they need to adapt very quickly, and there's no more of a difficult first away game than having to come to Goa. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.